मोगाच्या बाबा भणीनू आमी दोनी वाचपां आज आमी चिंतन आयकल्यात. ही दोनी वाचपां आमकां एक खास संदेश दितात आनी तो म्हणजे बोरवांशेचो होप आनी आमच्या जिविताचो नवसरणेचो. देवाक आमच्या जिवितांत खुशी आसा आनी आमकां आमच्या जिविताचे नवसरणी करूंक तो आशेता. पयलें वाचपां आयकलां आमोस प्रवादी इजा फुडें सांगता. ह्या वेळार इजा पोरजा कुदींत आसलेत, तांकां गोडदान नासलें, तांकां देवूळ नासलें, ते खुशाल नासलेत. ह्या वेळार प्रवाद सांगता तुमी भियें नाकात, देवान तुमकां सांडूंक ना, तुमकां पोत्तून तुमच्या घरा येतलो आनी तुमी त्या घरांत खुशालकायेन जियेतलेत, तुमकां पिवूंक खावंक जायत मेवतलें. खरेंच हो संदेश बोरवांशेचो जायते पाटी आमकां अशें घडटा जेन्ना आमी फातर करता वो आमी खंय दुकानांत आसता आमी म्हणटा देवान आमकां सांडिल्यात. देव आमकां केदींच सांडिना. हो एक बरो संदेश आज देव आमकां दिता. दुसरें वाचपाक जेजूस सांगता आतां संवसारांत हांव आयलो आसां, देखून तुमी आदल्यो चाल रितो सोडूंक जाय आनी नव्यो चाल्यो रितो तुमी तुमच्या काळजांत येवकारूंक जाय. आदल्यो चाली म्हणजे उपास करप. केन्ना आमी उपास करतात, वेगवेगळीं कारणां आसतात. भोव करून जेन्ना आमी पातकां पडल्यात, आमच्या जिवितांत नवसून जाय जाल्यार आमी उपास करतात. जेजू म्हणटा आतां तेची गरज ना, कित्याक हांव आयलां तुमच्या जिवितांत नवसणी करूंक. सो आदल्यो चाली रितो सोडात आनी म्हाका स्विकारात आनी तुमच्या जिविताची नवसणी जातली. देवान आमकां ही खास समजून दिवंक आज आमी ह्या मिसा पिठेन देवा लागीं मागुया.